क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, रशियाच्या त्या गांवांत थंयसर कम्युनिस्ट पार्टी राज्य करतली. त्या वेळार बहिरंग रितीन कोणाकच आपलो भावार्थ उसारूंक या पासारूंक परवानगी नासली. लिपोवन लिपोवन सगळे आपलो भावार्थ पासारच्या त्या वेळार एकलो भावार्थी क्रिस्तांव एका बटालियनांत काम करतलो. बटालियन म्हळ्यार एक सैनिकांची ल्हान तुकडी 100 जाणांची. आनी थंयसर ताणें बऱ्या तरान सेवा दिवची, विधेय जावचें. आनी अशें आसतना त्या बटालियनाच्या लिडराक कळ्ळें हो एक भावार्थी मनीस, क्रिस्तांव मनीस हाका दगदी जाय म्हणून. अशें दगदनी सोंसून वो आजून सोंसणीक जालो, आजून बरो जालो, आजून चड सेवा करनासा म्हणटना लिडराक सोंसूंक जावना. त्या देखून ताणें कितें केलें, त्या दीस गाडयेचें इंजीन काडन ताका म्हळें वच आनी ती गाडी थंयच्यान हाड आनी हांगा पार्क कर म्हणून. आनी हे सगळे हांगासर हांसोंक लागले, हाच्यान आतां गाडी हाडूंक जायना, वो कश्ट जाता म्हणून. तो गेलो, तो बसतना थंयसर गाडी स्टार्ट जाली. हाका कितेंच कळीत नासलें. गाडी हाणें सारकी पार्क केली थंयसर. एकच फावटी सगळे येवन ताच्या पांयांक पडले आनी आमकांय तुज्या देवाशी वळख करून दी म्हणून ताणें विचारलें ताका. आनी हाका कळोंक ना कितें जालें म्हणून. त्या दाळा ताणें सांगलें, तुका कश्टूंच्या खातीर आमी सगळें इंजिनच काडल्लें गाडयेचें. थंयसर इंजीन नासली गाडी सयत तुज्या देवा मुखांतर हांगा येवंक शकता तर खंडीत तुजो देव जावन आसा तो खरो देव म्हणून ते सगळे पातयेले. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं, आमच्या विधेयपणा वरवीं, आमच्या सोंसणिकाये वरवीं खंडीत जावन हेरांचो भावार्थ वाडटा म्हणूंक आज हांगासर एक बरो दाखलो दिला. थंयसर 4 जण भावार्थी मनीस त्या पिडेस्ताक घेवन जेजू सरशी येतात. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून ताका बरें केलें. आयच्या आधुनीक संवसारार ल्हान कुटुंबां, आवय बापाय कामाक गेलीं तर भुरग्यांक पळोवंक कोण ना, प्रायवंत आवय बापायक पळोवंक कोण ना, आस्पत्रेंत रावोवंक कोण ना. असल्या संवसारार आमी आसता आसतना आमी सेवा दिवंक फाटीं सरता. कित्याक म्हाकाच वेळ ना. आनी केदाळ आमी सेवा दिवंक फाटीं सरता, ते दाळा आमचो भावार्थ मोग जावन परिवर्तन जायना. त्या देखून सा पावलो गलातकारांक बरोवन सांगता, अध्याय 5 ओळ 6, आमचो भावार्थ मोग जावन परिवर्तन जाय. फेथ वर्किंग थ्रू लव. आमचो भावार्थ केदोळ म्हणसर मोग जावन परिवर्तन जायना, सेवा घडना, तेदोळ म्हणसर तो भावार्थ काम करिना, तो मेल्ले बरी म्हूण. फेथ इज डेड विदाउट वर्क्स. जाकोब म्हणटा आपल्या पत्रांत. मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या देखून आयच्या वांजेलांत आमी पळयता आमचो भावार्थ सदांच हेरांक उपकार जाय आनी तांचो भावार्थी वाडा जाय. हांगासर पळया, जेजून ते अजाप घडता आसतना थंयसर 4 जाणांनी सेवा दिल्ली, पूण थंयसर जमलेलो लोकांचो भावार्थ देवा थंय वाडलो, जेजू थंय वाडलो आनी साबार जण खंडीत जावन जेजूक पातयेले. आमच्या घरांनी साबार फावटी पिडेस्त आसतात. साबार फावटी आमकां तांची सेवा करूंक कश्ट जाता वय, पूण सेवा दिता आसतना कोण सोंसणिकायेंत वाडटा, कोण बरेपणांत वाडटा, सेवा दितेलो. पिडेस्त न्हय वय. पिडेस्त थोडे फावटी आजून चड कश्ट जाता जावंक पुरो. पिडेस्त थोडे फावटी बरोय जाता जावंक पुरो, पूण चड जावन बरें जावचें आमी, आमचे थंय सोंसणिकाय वाडटा, आमचे थंय बरेपण वाडटा, आमी आजून हेरांचो मोग करूंक पावता. आनी अशें आमचे थंय शेगूण वाडटात मात्र न्हय, आमी बरे जाता आनी आमकां देव सस्नीक जिवीत दिता. हाका एक दाखलो, आजून एक दाखलो. डेमियन ऑफ मोलक्काय. डेमियन थंयसर मोलक्काय गांवाक गेलो. जस्ट 30 वर्सांचो मनीस, पाद्र्याप, तो तरणाटो पाद्र्याप.
33 वर्सांनी तो सरलो थंयसर येता आसतना त्या मोलोकाय आयलँडांत कोडकारांक रास घाल्लें. कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार ती पिडा पासारताली म्हणून. कशें कोरोना वेळार आमकां आमच्या घरांनी बंद केल्लें, तशेंच तांकां सगळ्यांक मोलोकाय त्या आयलँडांत घालून थंयसर हेलिकॉप्टरार जावं या दोनी मुखांत जावं थोडें जेवण आनी वखद थंयसर दिवचें आसलें आनी फाटीं येवचें आसलें. पूण हो ह्या जाग थंयसर येता आनी तांची सेवा करता आनी थंयसर ते एकामेका झगडतले, एकामेका तांचें थंय बरेंपण नातल्लें. हो गेलो थंयसर, थोड्या दिसांनी आकाय कोड जालो, होय कोडकार जालो आनी ताणें तांकां त्या दीस सेर्मांव सांगतना सांगलें, म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी तांकां कळ्ळें आकाय आतां कोड जाला, होय आमचे मदलो एकलो म्हणून ताचो सेर्मांव थंय आयकूंक लागले आनी तांचें थंय परिवर्तन जालें, तांचें थंय बदलावण जाली. होय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सेवा दिवचे वरवीं आमकांच तांच्या कश्टांत घालता आनी तांचे कश्ट आमी समजता देखून देव ताच्या कश्टा मुखांतर आमकां आजून चड कुरपा दिता आनी बरेंपण दिता. आनी ह्या कुरपेंत आमी वाडटा आसतना खंडीत जावन देव आमचे सवय आसता, आमचे सवय आसता. कित्याक देवाची कुरपा म्हळ्यार देवाचें हाजीरपण जावन आसा. देव आमचे सवय, इमॅन्युएल, देव आमचे सवय आसा आनी तो कुरपे मुखांतर आमचे थंय दिसान दीस वाडटा आनी आमकां त्या कुरपेंत वाडोवंक बोळी दिता. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचीं वाचपां आमकां पयलें वचप आमी पळयल्यार थंयसर अब्राहमाचो भावार्थ वेशांत बरयलां. त्या देखून आमी समजून घेवया आज भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणून. अब्राहमाक ताच्या एकल्याच पुताक इजाकाक बली भेटोवंक देवान आज्ञा दिली आनी तो आपल्या पुताक घेवन वेता. ताचें चिंतप कसलें जावन आसतलें. भावार्थ म्हळ्यार थंयसर त्या देखून रोमाकारांक बरोवन 6 पावलो थंयसर अध्याय 4 ओळ 17 तो अशें सांगता, अब्राहम मेल्ल्यांक जीव करतेल्या आनी अस्तित्वान नातलेल्या वस्तूंक अस्तित्वाक हाडतेल्या देवाक तो सत म्हणलो म्हणून. म्हळ्यार देवाक ताणें देवाचें बळवंतपण स्विकार केलें. संपूर्ण तरान देव बळवंत, ताका सगळें साध्य आसा म्हणून ताणें स्विकार केलें. त्या देखून तो फाटीं सरलो ना आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक. आनी मुखार रोमाकारांक बरोवन 6 पावल सांगता अध्याय 4 ओळ 19 थंयसर देवान केल्ल्या बसवण्या वशी तो बिलकुल दुबावलो ना. भागार दिसान दीस त्या भावार्थांत तो घट जायत गेलो म्हणून. कित्याक ताका देवान बसयल्लें 100 वर्सां आसतना तुका सारा मुखांतर एक पूत जातलो म्हणून. ताची 100 वर्सां आनी सारा गर्भेस्त जायना म्हणून आजुनूच सगळ्यांक कळीत आसलें. त्या वेळार हें जातलें गी म्हणून आमी जाल्यार दुबावते आसले हांव, पूण तो दुबावलो ना. देवान दिल्ली बसवणी संपूर्ण जातली म्हणून तो पातयेलो. देवाच्या जाणवयाचेर, देवाच्या बळवंतपणार ताणें संपूर्ण पातयेनी दवरली. त्या देखूनच ह्या 4 जाणांक त्या पिडेस्ताक हाडटा आसतना तांचो भावार्थ ताणें पळयलो म्हळ्यार जेजूक सगळें साध्य आसा म्हणून ते पातयेले आनी ते दुबावलेच ना. जेजूक जाता म्हणून ताणें त्या देखून त्या पिडेस्ताक कशें म्हणी करना हातूंतलो सोबीत ताचे थंय हाडलो. असलो भावार्थ आमचो जाय. आनी असल्या भावार्थांत आमी जियेत आसतना थोडे फावटी पिडा आसता आनी पिडेंत आमी बरीं जायना. आजून चड आमचे कश्ट वाडटात, पूण त्या वेळार आमकां देवाचें योजन समजोवंक धैर्य मेळटा, बोळ मेळटा. आनी अशें आसतना आपल्याच पुताक, एकल्याच पुताक बली भेटोवच्या त्या वेळार पळया अब्राहमाचें चिंतप. तो देवाच्या योजना विशयान चिंतून आसलो. जर देवान म्हाका बसयलां तर देव तें योजन खंडीत संपूर्ण करता. कित्याक तो बळवंत देव म्हणून ताणें देवाचें योजन स्विकार केलें.
ते देखून 4 संगती आमी स्विकार करी जाय भावार्थ म्हणटा आसतना. पयलें देवाचें बळवंतपण, दुसरें देवाची जाणवाय, तिसरें देवाचें उदारपण, चवथें देवाचें नितीवंतपण. देव नीत करता, पूण तो नीत करता आसतना बक्षिता. देवाची नीत जावन आसा बक्षोणें, दया, सोंसणीकाय. तो सोंसून व्हरता सगळें. त्या देखून कुंभसरांत आमी थंयसर येता आसतना देव संपूर्ण सोंसून व्हरता आनी आमकां बक्षिता, आमकां बक्षिता. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्यो 4 संगती केदळां स्विकार करता आनी वळख कोण घेता, त्या वेळार आमचो भावार्थ घट जाता, घट जाता. त्या देखून सांत पावलो एका पत्रांत थंयसर सांगता आमकां, ताचे लागी कितें एक कुडीची हस्कत काय आसली आनी ताणें 3 फावटी मागलें. देवान दिवंक ना ताका. हस्कत काय तशीच उरली, हस्कत काय वसोंकूच ना. पूण देवाचें योजन तो समजलो. केदळां तूं हस्कत आसाय, तेदळां तूं संपूर्ण आसाय, बळवंत आसाय. कित्याक? म्हजी कृपा तुजे सांगाता आसा, म्हजी कृपा तुजे सांगाता आसा. थोडे फावटी मोगाच्या भयणो, आमी आमचेच कश्ट पळोवन, या हेरांचे कश्ट पळोवन पुरपुरतां या दुबावतां आमी दुबावूंक नजो. बागार आमचे ताण कितली बरी सेवा घडोवंक जाता या करूंक जाता तें आमी करी जाय. आमचो भावार्थ मोग जावन परिवर्तन जाय आनी थंयसर केदळां मोग जावन परिवर्तन जाता आनी देवाच्या बळवंतपणाचेर, देवाच्या जाणवायाचेर, देवाच्या उदारपणाचेर आनी देवाच्या नितीवंतपणाचेर आमी फाती येवन संपूर्ण तरान स्विकार करून सेवा करता आनी तशेंच बरेंपण करता. तेदळा म्हाका पळयल्ले मनीस देवाक वळखतात आनी तेय देवाक स्विकार करूंक तांची काळजां देवूच उक्ती करता. अशेंच जावं दी आमच्या मकांत, आमच्या कुटुंबांत बरी सेवा घडोवन आमच्या कुटुंबांत मागणें, देवाचें उतर वाचचें हें वाडोवन, बरी कृत्यां मोगी वाडोवन आमच्या कुटुंबांत भावार्थ वाडोवन दी आनी आमच्या कुटुंबांत हांव आमच्या सेस समारा तोच भावार्थ पासारून दी. आमेन.